दिसा उपरांत तुमकां येवकार. शुक्रारा आमदार विल्फ्रेड डिसान SGPDAच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट चिकन स्टॉलांचो नितळसाणेचो विशय SGPDA कार्यालयांत वचपाक लिफ्ट चलना म्हूण ज्येश्ठ नागरिकांक त्रास जाता ह्या सगळ्या संदर्भात कांय कागाळी आसात. ह्यो पयलीं जाग्यार घालतले म्हूण आमदार विल्फ्रेड डिसा हांणी सांगलां. आर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. आयज हांव पयले फावटी सावथ गोवा PDA जाल्या जितून सांगल्या काली नोटिफिकेशन येयलां आनी आयज पयले फावट जॉयन जालां. आनी हांव जॉयन जाचें म्हण आतां 2-3 म्हयने जाले वचलो आतां म्हणजे हांव जॉयन जाता आज जाता हाल जाता ऑर्डर जायना जाल्यार लेट जाल्ले. आनी हे टायमा भितर म्हाका जायते आमगेल्यो हाच्यो PDA मारगांवच्यो फातोर्डाच्यो ODP जायत्यो कंप्लेन येयल्यो आहाय. आनी हे कंप्लेन चड करून फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केट क्लेनलीनेस इन स्टॉल्स चिकन स्टॉल्स रिटेल फीश मार्केट हेज्यो ह्यो आतां आमी मिटींग घेतले आनी हेजे सगळे सोल्युशन काडले. आतां भितर बसत थिंगा आहा पयली कंप्लेन येयली लिफ्टीची लिफ्ट चलनाय म्हणून तेतलो सिनियर सिटीजन येयलो आपल्याक त्रास जाता वयर चडपाक. हे हांव म्हणा हितू वर्सां हे बारीक बारीक इश्यू कित्याक सॉल्व जाल नाय ते हे सगळे आमी हे पयली इश्यू सॉल्व करपा जाय. आमगे बिल्डींग आमगे ऑफिसां तर आमकां हे जाल ना जाल्यार आमी म्हाका दिसना आमी मुखार आनी कित्याक करूं पावतले अशें म्हूण. पयलीं आमगेले ऑफिस आहा तेंच तर बिल्डींग आमी क्लीन करपा जाय. आतां म्हाकाय सगळे आनी चडशे हे ना आयडिया ना सगळीं म्हळ्यार हांव सगळ्यांक घेवन मेंबरांक घेवन कॉन्फिडन्साक घेवन सगळ्यांक एक इन्स्पेक्शन करतालो. म्हाका पयलो प्रायोरिटी म्हणटा ती होलसेल फीश मार्केट हिंगा आमी क्लीन करपा जाय. आय थिंक ते इश्यू आहाय जायते नुस्तेकार आमगेले रिटेल फीश मार्केटान गेले तांकां गिरायक जायना म्हणून. होलसेल फीश मार्केट दीस गो ओपन आसता हेका टायमींग आहा हो टायमींग आमी चोवपा जाय केदो बंद करपा तो आनी त्या टायमींग प्रमाणे आमी ती बंद करपा जाय. हेरूय आमगेले जायते इश्यू आहाय ते आमी ह्या दिसा मिटींग घेतले थोड्या दिसांनी आनी पर्सनली इन्स्पेक्शन करून हांव ते सगळे एका सॉल्व करपाक ट्राय करतलो.